दुसरं किती जो नाल्यांचो घास जातलो पळय त्या खातीर ती कितें जाता पावसाचें जें उदीक येता पळय तें अख्ख्या शेतांनी आनी लोकांच्या कितें वयता आनी शेतां करपाक मेळना सगळें नाल्यार तरी ॲटलिस्ट ते मिनरल फाउंडेशन रिटर्निंग वाल तरी करता नाल्यांचो घास काडून जाला इनिशियल गांव कडेन हय खंयचे एरिया खंयचे एरियास गांवकरवाडा टू धंदेवाडा आसा म्हाका एडमिशन दिला सर दिला एडमिशन दिला आनी पुश कटींग मेन आसा कितें जाल्यार व्हडली व्हडली झाडां भितर शिकवान उरली आसा ती आनी जे उदीक आनी ब्लॉक जावन सगळे ते लोकांच्या भाटांनी वयता सर ते आनी सेकंड थिंग सर आनी आमचें जे हेल्थ सेंटर आसा पळय सर हेल्थ सेंटर थंय अंगणवाडी बालवाडी आसा आनी हेल्थाचें हें आसा पण वयर जे 100 आहा पळय टोटली गेला मस्त हय म्हणजे बिल्डींग सेक्शनाक पडटा आसा तेंचेर कितें तरी लक्ष दिवन पळोवपाचें कित्याक भुरगीं आसता भितर हेल्थान लोक येतात तेंचेर कितें समजा पावसान जर पावस आयलो ताका लोकांक डॅमेज जावं शकता ताका प्रॉब्लेम ना पूण जर पडत पावसान बी लायटीचे सगळे वायरींचेर पडटले आनी सगळो व्हडलो प्रॉब्लेम जातलो चाराणेचे थंय हे आसा काम जर ते पडले जाल्यार बाराणे मोडचे पडटले आनी अशें आसा तुम्ही मातशें लक्ष दिया फक्त आमकां हितूर गेले खंयच्या ऑफिसांनी ना ते करतले तेजें काम हेजें काम हीच उतरां मेळटा आनी कांय ना आनी आयज ही मिटींग घेतला न्हू दोतोरा अभिनंदन करता वर्सान वर्स तुमी घेता अशी मिटींग म्हणून पूण तेजे सगळें हें जायना जे कितें येवन आमी हांगा गाराणी घालता पळय तेजें कांय सक्सेसफूल जायना बेश्टे आमी सांगप आनी वचप म्हणून म्हाका सुद्दां खुबश्यो मिटींग हांवें म्युन्सिपाल्टीन पळयला आमी सांगता करया हें करा म्हणून पण तेजें कांयच हें जायना सक्सेस एक मिटींग जाली फुडें कांयच जायना फुडल्या मिटींगे पर्यंत कितें तरी जावंक जाय न्हू सगळे ऑफिसर आसता कोण आसता सगळे सांगता हय हय म्हणटा जालें एनओसी जाय तेन्ना आमच्या कडेन येता म्युन्सिपाल्टी कडेन इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट PWD सगळे सांगता आमी 2 म्हयन्यान करतले हें करतले एकदां एनओसी मेळ्ळी फोडीत रावता मागीर कोण पळयना तेजो मागीर सगळे प्रॉब्लेम आमकां कावन्सिलर काम करिना म्हणटा आमी हांगा सांगलां काय ना आमी मागीर झगडपाचें वचून ऑफिसांनी मातशें हें मिटींग आतां जालां तेजें आमी कोणी जेंच्यांनी जें सांगलां पळय तेजें मातशें काम करा कितें सपोज तरी पूण 15 दिसां भितर जर कितें सुटावें जालें ना जाल्यार फॉलोअप मिटींग 15 दिसां उपरांत घेतले आमी चडशे इश्यूज आयज जे हायलायट जाला ते एक इलेक्ट्रिसिटी सो जे अंडरग्राउंड केबलिंग कितें काम चालू आसा तेजें प्रॉपर रिस्टोरेशन आफ्टर कंप्लिशन ऑफ द वर्क्स तें जावपाक जाय सपोज कदाचित कितें बरो वायट प्रसंग जर घडलो जाल्यार दॅट कॉन्ट्रॅक्टर एंड डिपार्टमेंट वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल दुसरो मेजर इश्यूज जे आसा ते ट्री डेंजरस ट्री कटींग सो एवरी इयर खुबश्यो हे डेंजरस ट्रीज टॉपीक डिस्कस जाता आनीक फायर ब्रिगेडीक स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन्स आसा की अनलेस एंड अनटिल दॅट ट्री हॅज नॉट बीन फॉलन दे आर नॉट टेकिंग एनी कॉल ऑफ डेंजरस ट्री सो ती आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता बिंग अ डेप्युटी कलेक्टर म्हाजी जाता दुसरे लोकल बॉडीज आसा तेंची जाता सो जे आत्ता पर्यंत जे कितें इन्स्पेक्शन किंवा रिपोर्ट्स जे आसा जे आय वील गो थ्रू द रिपोर्ट्स आनी जे कितें जॉयंट इन्स्पेक्शन आसा आतां गव्हर्मेंटान म्हाका दिसता 25,000 पर पंचायत आनी म्युन्सिपाल्टीक 50,000 हे सँक्शन केला प्लस आमकां 50,000 एडिशनल जे आतां सरान सांगलां डिस्कस जाला ते आमी ट्राय करता आनी जे कितें डेंजरस ट्रीज आयडेंटिफायड केला किंवा हे आसा ते आमी फुडल्या 15 दिसां भितर आमी एक्शन घेतले दुसरे प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा जाल्यार त्यो थोड्यो कॉम्प्लिकेटेड आसा त्या जाग्यार आमकां लोकल पंच किंवा सरपंच हाणें इंटरव्हीन जावन आमकां सपोर्ट करचो पडटलो येता कदाचित ओनर न्ही ऑब्जेक्ट करता आसतलो किंवा प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा जाल्यार आमचे कडच्यान परमिशन जाय जाल्यार ते आमी परमिशन दिता ते प्रायवेट पर्सन कोण आसा पळय तेंच्यांनी ते कट करून घेवपाक जाय आतां मॅडमीन सांगलें ते स्कूल किंवा पब्लीक रोड सायड्स जाल्यार आमी हे डायरेक्शन आमी PWD दिता सो इमिडिएटली तेमी जेन्ना ते इम्प्लिमेंट करचें व्हडलो त्रास म्हणजे कॅनल नानोडा उसप आनी भटवाडी कॅनलान आनी खणींचेर तुमी सगळ्यान आयकलें आसतलो ताजे 2 भुरगे मेळ्ळे तेजेर कितें तरी मातशें एक्शन जावची ताचो खूब त्रास जाता ते जाता ती आतां बाटल्यो फोडटात लोकांक खूब त्रास जाता लोकल लोकांक तेंचो तेजेर तुमी मातशें तरी एक्शन घेवपाची खास करून आमदारान तेजेर लक्ष घालपाचो ऑफिसरान सांगला पुलिसीक सांग कितें तरी पेट्रोलिंग करचें म्हणून
गेल्या फावटी पंचायतीन आमचो रवी नायक गेल्लो तेन्ना तेणी सांगलेलें की हेचेर पेट्रोलिंग करतले म्हणून सांगलेलें, पण तेचेर येता जे पुलीस पळयतात खंय तरी मातशें शेड करता आनी सायडीक सरता वयता. आतां आनी मान्सून स्टार्ट जालें, आतां भरपूर तेंची गर्दी आसतली, हजारांनी लोक येतात, हेचेर कितें तरी मातशें एक्शन जावची अशें आमी मागता जावचें. पुलीस वयता ना अशें ना, पुलीस वयता पळयता, एक तर ते भटवाडी वर पळयता, नानोड्या आसता लोक, नानोड्या पळयता थंय पळय. अंडर IPC 88च्या अंडर तुमकां पावर्स आसा की कोणी जर आयले उदकाचे बॉडये कडेन जाल्यार यू कॅन अरेस्ट कर. तूं एक काम कर, शुक्रार शेनवार आयतार थोड्यांक मरे अरेस्ट कर उखल, त्या शिवाय भंय वयचो ना. तो लोकल आसूं भायलो आसूं. आनी कलेक्टरान एक ऑर्डर इशू केला काल, पावल्या तुमकां? केल्या कलेक्टरान इशू, तुका पावली मरे ती कलेक्टराची ऑर्डर पुलिशेक धाड. सो दोन्ही साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा कलेक्टरान ऑर्डर केला. ते दीस इन्सिडंट जालो, हांव थंयसर आयतार दीस कलेक्टरा कडेन उलयला, काल सोमार दिसा ऑर्डर इशू करून घेतलेली आसा. ती इशू ती पावर ऑफ केली कलेक्टराची. स्ट्रिक्ट राव, आपलो आसूं तुकलो आसूं, लोकल आसूं भायलो आसूं, कित्याक ते भुरगे यंग बाबा वायट दिसता. कोणाचो तरी 17 वर्साचो भुरगो वयता, यू इमॅजीन आमच्याच कोणाच्या घरान जाल्यार कितले दुखतले. सो मातशें स्ट्रिक्ट रावात. तुमी कितें करतात, ह्या विकेंडाक करतलो तूं पेट्रोलिंग, फुडल्या विकेंडाक करतलो, तिसऱ्या विकेंडाक करना. तशें करूं नाका. आउटपोस्टाचेर जाय जाल्यार तुमी सांग मातशें करून. किंवा आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन सो वी शूड बी व्हेरी थँकफूल. मुख्यमंत्री आमचो पालकमंत्री आसा, व्हेरी एक्टीव, एग्रेसीव, पॉझिटिव्ह पर्सन आसा. तो खंयचीच गोश्ट ना म्हणना. हांव जशें सांगता तसो तोय आमदार सांगता, तुमी कामां घेवन याय. फक्त कामां घेवन वचपाची ताच्या कडेन हें आसता, फुरसत आसता. तो काम खंयचो ना खंयचो तरी वाट दाखयता, नाजाल्यार ताका सॉल्युशन दिता, नाजाल्यार एडवायज करता कित्याक करपाचें न्ही. परत एकदां ऑफिसरांक सांगता हांव पब्लिकली की मातशें अवेर जायात, बारीक बारीक गोश्टीक लोकांक त्रास करूं नाकात. जाता तितले लॉजिकल थिंकींग करून, कायद्यान बसता तें थिंकींग करून बेगीन सोल्युशन करात, डिस्पोज करात. आनी तुमी सगळे ऑफिसर करताले ही म्हाका आशा आसा.